हेर्सवॅन आमी जवळ जवळ 22 लाख खर्च करून हाडलेली लोकां हांगसर गांवांत यूज करपा खातीर एंटायर सांकवाळ. आयज ती पळोवंक गेल्यार दूख लागता की गेले 3 म्हयने ती कचऱ्या कडेन थंय जो आमगे गार्बेज प्लांट आहा थंय आयज दवरले आसा आनी तेजी हालत अशी करून सोडल्या की तेजी म्हाका दिसता आयज स्टार्ट करून सुद्दां जाल्यार स्टार्ट जावपा ना अशी परिस्थिती आहा. कित्याक कोण तेजी कॅर घेवना. हो गेलो तो सेक्रेटरी आतां पयलो आशिल्लो अमृत, ताका हांवें सांगलें कितें अरे बाबा ताका ते कोणाकी धाडून ते सर्विसींग तर करून घे. कित्याक आजून पर्यंत घेतलेल्या 6 म्हयने जाले ते घेतले आतां तेजी सर्विसींग करपा जाल्यार ते सर्विसींग सुद्दां म्हाका दिसता करूं ना. कित्याक सेक्रेटरी म्हाका सांगतालो गेलो तो. सो हे दृश्टीन आतां पळयत जाल्यार इतले आमचे पयशे उदकां वचपा सारकी परिस्थिती. फाटीं गिरीशाकय सांगलें सरपंचा बाबा म्हणलें तिजें मातशें एक्शन घे कितें पळय कितें तरी कर तिची सर्विसींग बरी करून काड. पूण आज पर्यंत कांय जालें ना. आयज ती सर्विसींग करून जाले नंतर एक्चुअली ती लुगार ना म्हणून सांगताले हांगसर दवरूं मेळना. पयलो हांगा दवरताले आमी. सो हांगसर आमगे पंचायत हें आशिल्लें डिस्पेन्सरी आतां ती PHC जाल्या. थंय एक सायडी आमकां ती दवरूं मेळटा कित्याक लुगार आजून आमगे आहा थंय. थंय लुगार दवरून त्या लुगाराचेर दवरलें सगळ्यांक फेसिलिटी मेळटा. पूण आतां अशें एमर्जन्सी कोणी जर आतां अचानक कोणी मेलो जावं कोणाली बॉडी हाडपा आसत जाल्यार ती स्टार्ट जातली काय ना हो प्रश्न आहा. तेन्ना हांव मागता बेगीन हेजें एक्शन जावन ती सर्विसींग करून हाडून लोकां खातीर दवरपाची. कित्याक इवन तेजी बॅटरी डावन जावंक शकता आतां. आयज सिमिलरली दुसरो हांव प्रश्न काडूं शकता पंचायत घराचो. पंचायत घर हे आमी हांगसर शिफ्ट केले कित्याक सगळो प्रोसेस केल्लो हांवें म्हाजी टेन्युअरान. आमकां जायलें जें पंचायत घर आहा जें सकयल जावपाचें आनी ताका फूल सपोर्ट केल्लो आमचो मोविन सरान. मोविनान सांगलें कित्याक आपूण सगळो फायनान्स करता 50% पंचायतीचो 50% आमचो. आयज ते पंचायत घराक टेंडर सुद्दां अलॉट केल्लें पूण आतां मुखार कित्याक जावना तें आमकां कळना. कित्याक आतां हो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हो टेन्युअर काबार जायत येयलो. आतां मुखार केन्ना जातलें तें आतां जालें जाल्यार फुडलें फ्युचराक जावचें पडटलें. कित्याक हांगसर म्हाका अशें दिसून येता की कोणाक कांय पडलें ना फक्त दीस गेल्यार पुरो ही परिस्थिती हांगसरली आहा. तेन्ना हांव मागता कितें आतां न्यू सेक्रेटरी येयलो बरो सेक्रेटरी आसा बाक्कर तेजे कडेन हांवें सांगलां आतां बाबा तूं हेजें एक्शन घे. इवन ते पंचायत घरा फायल खंय पावल्यात तेजेरूय पळय आनी तेजें एक्शन घेवन बेगीन ते पंचायत घरा फावंडेशन घालून पंचायत घर उबी करपा तयारी करुया. सो हे दृश्टीन आमगे तयारी चल्ल्या. पूण कितें जाता केपेबल पर्सन जाय. आमी जे दृश्टीन आमी काम करताले आमी जशी फायल मूव करून स्वता भोंवन आमी पास करून हाडटाले ही सगळी फायल पास करून हाडपा सगळें प्रोसेस करपा हो आमकां मोविनांनी आमकां हेल्प केल्लो आसा. जायत जाण येता सांगता पॅनल घालुया. आजून हांवें विचार करूं ना. हे थोडे दीस गेले नंतर मागीर हांव विचार करतलो तेजेर पॅनल घालपाचें काय ना. आनी जसो लोकांचो हे रिस्पॉन्स आहा जे आमचे थोडे पंची आसा जे म्हाजे फुड्यान येवन वयता सांगता बाबा पॅनल घालुया. रोकोजीन वालीस निलेश दलवी आशा नायक हे सगळे इंट्रस्टेड आसा आतां पयलूची. सो ते येवन मेळटा म्हाका ते सांगता बाबा पॅनल घालुया आनी मुखार सरोया. सो हांवें ते दृश्टीन तांचे सांगलें हांवें मातशें रावया मागीर नंतर आमी तेजेर विचार करुया. कितें प्लॅन बी आसा लोकल MLA बी कॉन्टॅक्ट जावन कशें कितें सेट करपाचें बा अशें कितें आसा? लोकल MLA आजून तरी कॉन्टॅक्ट जावना. पूण तेंगे थोडे जे काल म्हाका हांव पिकनिकेक गेल्लो कडेन तेगे जे वर्कर्स आहा ते सांगताले बाबा आमी सगळे एकठांय जावन करुया म्हणून. पुणून हांवें तेजेर विचार करुना कित्याक आमगे स्वतंत्र पॅनल जर जाता कित्याक आमगे लोकांचो आमगे जे बरें मागपी आहा जाल्यार आमी स्वतंत्र वचूंक शकता. पूण आतां हे कितले केपेबल आहा बाकी मेंबर्स ते आमकां खबर ना आनी ताका लागून म्हाका दिसता हें मातशें फाटीं उरलें आहा. कित्याक आतां ह्या टेन्युअरा प्रमाणे आतां मुखार फ्युचर इलेक्शनां आतां कोण रावता उबे आनी कोण हें जाता कोण सरपंच जातलो तेगे जबाबदारी आसतली हांगसर पंचायत घर उबी करपाक.